नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। बाकीच्या पक्षांभशेन लोकांक फटोवंक बीजेपी संकल्पपत्र काडिना। बीजेपीची प्रत्येक गॅरंटी पूर्ण करपाची मोदीची गॅरंटी। मुख्यमंत्री सावंत उलयलो। सीएए एक राष्ट्र एक वेंचणुकेचे उतर। श्रीपाद भाऊक आव्हान दिव नाका, म्हाका दियात, हांव डिबेटीक तयार, मात सध्या बिझी। वेंचणूक जातकच जाय त्या विशयाचेर उलोवया, मुख्यमंत्री सावंताची खलपाक जाप। धर्मनिरपेक्षतेक मतदान करचे म्हूण कार्डिनल फेर्रावाच्या उल्याक मुख्यमंत्र्याचो येवकार। मुख्यमंत्री म्हणटा बीजेपी सेक्युलर। कार्डिनलाच्या उल्या प्रमाण बीजेपी मतदानाक पात्र। बीजेपीचो गोंयान राष्ट्रीय स्टार प्रचारकांचो लायनअप सुरू। गृहमंत्री अमित शाह 24 एप्रिलाक गोंयान। 25 तारखेक विनोद तावडे। बाकीच्यांचे शेड्यूल तयार। लोकसभा वेंचणुके खातीर दोनूय उमेदवारांनी भरले अर्ज। उत्तरेक मनोज परब, दक्षिणेक रुबर्ट पेरेर। मनोज म्हणटा गोंयचो आवाज दिल्लीन पावोवंक आजीच जाय। गोंयान आज राती पावसाचो येलो अलर्ट। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय सुवातांचेर गडगड, जगला, नेटान वारे मारून पावस। गोंयचे वेधशाळेचो अदमास। आणि लोकसभा वेंचणुकेचे पयल्या पावण्याचे मतदान फाल्यां। 17 राज्यां, 4 केंद्रशासित प्रदेशांनी 102 सुवातीं खातीर सकाळ सावन मतदान। खबरो विस्तारान। बाकीच्या पक्षांभशेन लोकांक फटोवंक बीजेपी संकल्पपत्र काडिना। बीजेपीची प्रत्येक गॅरंटी पूर्ण करपाची मोदीची गॅरंटी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो। तिसऱ्या टर्मान समान नागरी कायदो आणि एक राष्ट्र एक वेंचणूक लागू करपाचे उतर। भाऊ म्हणटा संकल्पपत्रांतल्यो 100% गजाली चालीक लागतल्यो। मोदी की गॅरंटी संकल्पपत्राचे गोंयान अनावरण। आपका संकल्प मोदी की गॅरंटी ह्या हातूंतल्यान ये गॅरंटी पूरी होने की भी गॅरंटी। आमी फक्त गॅरंटी दिना तर ये गॅरंटी पूरी होने की भी गॅरंटी पुराय जावपाची गॅरंटी ही आमीच गॅरंटी दिता। ही आयज पर्यंत कोण गॅरंटी दिना। हो संकल्पपत्र 4 पिलराचेर आसा। हांव सदोदीत जे सांगता, नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण ह्या 4 पिलराचेर आधारित हो संकल्पपत्र आसा। बाकीच्या बऱ्याच जणांच्या पार्टीचे संकल्पपत्र हे जाती आणि धर्माचेर आधारित असता। आमचे जाती आणि धर्माचेर आधारित ना। केंद्रान जो जाहीरनामो जाहीर करता, म्हाका सांगपाक खुशी भोगता की जवळ जवळ मोर दॅन 90% ताची इम्प्लिमेंटेशन आमी प्रत्येक वेळार केला। आणि ह्याही वेळाचेर आमी सांगू शकतात की मोदीजीचे जे प्लॅनिंग आसा त्या प्लॅनिंगाच्या माध्यमातून 90 न्हय तर 100% ह्या मॅनिफेस्टोचे इम्प्लिमेंटेशन आमी गोंयान पूर्ण करतले। मजगती धेंपो ग्रुप भाजपा परस फोडलो न्ही, पक्ष प्रथम म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। भारतीय जनता पार्टी ही खूप व्हडली पार्टी आसा। धेंपो ही प्रायवेट लिमिटेड तांची स्वताची कंपनी आसा। नो डाऊट गोंयांत धेंपो फॅमिलीक ह्या पयलीं पासून वळखता। आमी धेंपोक तिकेट जी म्हणजे पल्लवी धेंपोक तिकेट दिल्ली आसा ही त्यांच्या कामाच्या आधाराचेर, तिच्या पॉप्युलॅरिटीच्या आधाराचेर। भारतीय जनता पार्टीच्या पेक्षा धेंपो ब्रँड व्हडलो ना। आमच्या खातीर भारतीय जनता पार्टीच व्हडली आसा। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार। श्रीपाद भाऊक डिबेटीचे आव्हान दिव नाकात, म्हाका दियात, हांव उलोवंक तयार, मात सध्या प्रचारांत बिझी। वेंचणूक जातकच म्हापसा अर्बन धरून जाय त्या विशयाचेर डिबेटीक तयार। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची रमाकांत खलपाक जाप। काँग्रेसीचो उमेदवार रमाकांत खलपान श्रीपाद नायकाक डिबेटीक आव्हान दिले। उपरांत भाजपाचे खलपाक प्रत्युत्तर। मुख्यमंत्री म्हणटा भाऊक आव्हान दिवंक नाकात, हांव डिबेटीक तयार, मात वेंचणूक जाल्या उपरांत। हे पळय, हांव परत एक सांगता ताका, श्रीपाद भाऊक चॅलेंज करूं नाका।
जाय जाल्यार म्हाका चॅलेंज कर म्हणून सांग. हांव आतां परत सांगता, जाय जाल्यार म्हाका चॅलेंज कर. हांव केन्नाय म्हणजे आतां सध्या फक्त हांव बिजी आसा म्हणजे ह्या कॅम्पेनिंगान आनी वेगवेगळ्या स्टेटींनी वचपाक. एकदां इलेक्शन सोंपलें म्हणजे सेंट्रलाचें इलेक्शन पूर्ण सोंपलें काय ना, ताका जायत्या विशयाचेर हांव डिबेट करता. ताका जायत्या, नॉट ओन्ली द म्हापसार बंद. हे पळय फक्त म्हापसार बंद न्ही, नो डावट म्हणजे त्यांनी पूर्ण सुरवाती पासूनच्या राजकारण आतां पर्यंतूय बी चॅलेंज करची म्हाजी उलोवपाची तयारी आहा. हांगासर वेगवेगळे जे कॅन्डिडेट आहा पळय न्ही रे, बेकायदेशीर पयसो कितलो लोकांचो लुटला पळय न्ही तो खबर आहा. जे कॅन्डिडेट आसलेले तेंच्यांनी बेकायदेशीर पयसो. म्हाज्या कडेन हांव परत सांगता, म्हाका म्हाजेर उलोवपाक किंवा आमच्या पार्टीचेर आनी कॅन्डिडेटाचेर उलोवपाक तिसऱ्या मनशाचो वापर करचो न्ही. जाय जाल्यार स्वता उलोवचो. हांव वीथ प्रूफ उलोवपाक शकता, वीथ प्रूफ. आनी हे गोंयकारांक खबर आहा, गोंयकार अजून विसरोंक ना. प्रत्येक गोंयकार जाणा, प्रत्येकाक हाय लागल्या. स्वताच्या बळसांतले जेन्ना 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया कश्टाचे ते दवरलेले बँकेतले जेन्ना बुडल्या पळय न्ही रे, लोकांक हाय लागल्या, लोक अजून विसरूंक ना. आनी परत सांगता, हांव वीथ प्रूफ दाखोवपाक शकता. आनी कोणी येते कोणी दुसरो तिसरो कोणी उलयता तेजेर हांव वचना, पण म्हाजेर उलोवपा खातीर तिसऱ्या मनशाचो वापर करूं न्ही, कांय फरक पडना म्हाका. बट तेंय सांगता हांव, त्या खातीर प्रत्येक जाण गोंयकार थोडोसो कशें आसा, गोंयकाराक आमच्या मातशी विसरपाची संवय आहा. त्या खातीर सांगता. आनी प्रत्येकाचे थोडे न्ही ते जवळपास तशें पळोवंक वचत जाल्यार शेअर होल्डर कितले आहले ते खबर आहा मरे? कितले आहले शेअर होल्डर? एप्रॉक्सिमेटली द 4 lakhs, 4 लाख लोकांचे पयशे एप्रॉक्सिमेटली. प्रोडंटा खातीर शिरीष कोकळकार. धर्मनिरपेक्ष मतदान करपाचे कार्डिनल फिलीप नेरी फेर्रावाच्या उल्याक मुख्यमंत्र्याचो येवकार. बीजेपी सेक्युलर, सगळ्या जाती धर्मांक बरोबर घेवन वचपी. कार्डिनलाच्या उल्या प्रमाण मतदान खंय बीजेपीकूच करपाचे. मुख्यमंत्र्यान ताचो मतितार्थ सांगलो. ते वटेन कांय पाद्री लोकांची दिशाभूल करतात म्हूण मंत्री आलेश शिकेर उलयला. हांव वेलकम करता. म्हाका दिसता आमी खऱ्या अर्थात भारतीय जनता पार्टी सेक्युलर आसा. भारतीय जनता पार्टी ज्या पद्दतीत सबका साथ सबका विकास काम केलां हें करता आसतना आमी खंयसरूच डिफरन्स करूंक ना. तूं जर भारतीय जनता पार्टीचो इतिहास काडून पळयशीत 2012 ते 2022 म्हणजे 24 पर्यंत आतां 12 वर्सांचो, जाल्यार तुका काँग्रेसी पेक्षा चड काम म्हणजे मागीर तें एक्सपोजिशन आसूनी, चर्च आसूनी, ह्या सगळ्या खातीर केल्लें आसा. बीजेपीचो गोंयांत स्टार प्रचारकांचो लायनअप. 24 एप्रिलाक केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह गोंयांत येता. प्रदेश अध्यक्ष तानावडेन शेड्यूल सांगले. 25 तारखेक बीजेपीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे येता. राजनाथ सिंह, गडकरी येवपाचो आसा. प्रधानमंत्र्याची सभा थारता. बीजेपीचो प्रचाराचो दुसरो पावणो अर्दो जालो. 7 मेक निवडणूक. आमचे दोनूय उमेदवार उत्तरेक श्रीपाद भाऊ नायक आणि दक्षिणेक पल्लवी श्रीनिवास डेंपो यांचे उमेदवारी अर्ज आमी 16 तारखेर भरले आणि दोन्ही उमेदवारांचो पयलो प्रचाराचो टप्पो पूर्ण जावन दुसरो प्रचाराचो टप्पो ऑलमोस्ट अर्दो जाल्लो आसा. सगळ्या मतदारसंघा भितर त्यांचो सेकंड प्रवास जो आसा हो चालू आसा. वेगवेगळ्या भागा भितर आमचे संघटनेच्या माध्यमांतल्यान बूथ बैठक, बाकीचे शक्ती केंद्र बैठका आणि 50 प्रमुख संमेलनां ही ऑलमोस्ट आज पर्यंत सबंद गोंयची पूर्ण जातली. आणि त्यामुळे आता येणाऱ्या दिसांनी विविध जाग्या भितर बारीक बारीक कॉर्नर मिटिंग्स आमचे केंद्रातले कांय नेते गोंयांत येवपाचे आसात. एक सध्या अमित भाई शहाजी होम मिनिस्टर ते 24 तारीख गोंयांत येतले. आमचे विनोद तावडेजी हे 25 तारखेर गोंयांत येतले. आणि त्यामुळे केंद्रांतल्यानूय नेते येवपाक लागिल्ले आसा. आणि ताका लागून प्रचाराची एक बऱ्या तरेचो रिस्पॉन्स सबंद गोंयभर आमकां मेळत आसा. लोकसभा वेंचणुके खातीर आरजीच्या दोनूय उमेदवारांनी अर्ज भरले. उत्तरेक मनोज परब, दक्षिणेक रुबट पेरेर. गोंयचो आवाज दिल्लीन पावोवंक आरजीच जाय. मनोज उलयलो. बीजेपी, काँग्रेस आनी आरजी तिनूय पक्षांच्या उमेदवारांनी अर्ज भरून जाले. उत्तरेक एकलो अपक्ष.
जे प्लॅन आनी आमचे मुद्दे जे पळय आमचे एमपीन पावोवपाक जाय आसलेले पार्लमेंटान उलोवपाक जाय आसलेले ते उलोवंक ना ते कारणाक लागून आमी सायलेंट रावपाक शकना ते कारणाक लागून आमी पॉलिटिक्सान भितर सरले आनी गोंय राखपाक आमी सारवार करपाक जाय त्या कारणाक आमचे प्लॅन्स जे पळय आहात जे म्हादई जे पळय आहा ते म्हादई लागून आमी झगडपाक जाय गोंयकारांनी हो आमकां झगडोन घेवपाकूच जाय कित्याक बीजेपी काँग्रेसीन यांच्यांनी दोगांयनी हे सायलेंट स्पेक्टेटर आहाय म्हादईचेर कोलाचेरूय ते सायलेंट स्पेक्टेटर आहाय हे कोलाचेर आमी झगडटले आमी ग्राउंडाचेर काम करता म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी एक उमेदीची आमकां एक गजाल आसा आनी ह्याच उमेदीन फुडले जे 20 दीस उरला ते आमी काम करतले आनी गोंयकारांचो आवाज गोंयचो आवाज आसा तो आमी पार्लिमेंटान पावयतले ऑलमोस्ट 90% 90% डोर टू डोर आसा हे नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा आमचे कंप्लीट जाल्लेले आसा 10% आसा ते एक आठवड्यान आमचे कंप्लीट जातले दुसरे म्हटल्यार आमी सेकंड फेजीन आमचे मार्केट विजीट्स आसा ते चालू केल्लेले आसा आनी बारीक बारीक आमचे हाऊस मिटिंग्स नाजाल्यार बारीक जे मिटिंग्स आसता वॉर्डांचेर ते मिटिंग्स आमचे चालू जाल्लेले आसा गांवांनी लोकांक खरेंच एक होप आसा तो म्हणजे आरजीसी कडेन होप आसा आनी खंयचोच पक्ष जो दोनूय पक्षांनी फटयल्ले आसा काँग्रेसीन आनी बीजेपीन जो बीजेपी इतली वर्सां फटींगपणां म्हणटा 10 वर्सां तेंचो सरकार आसा आनी हेच्या पयलीं हो श्रीपाद नायक 25 वर्सां जाली तो सत्तेर आसा आनी तरी पूण तेजी कामां जावं धंदे कामां करपाक जाल्ली ती आजून पर्यंत जाल्ली ना आनी गोंयचे विशय जे आसा ते विशय वयर पावोवपाक टोटल फेल जाल्ले आसा. लोकसभा वेंचणुकेच्या मतदानाक फाल्यां सावन सुरवात उत्तर प्रदेश बिहार आंध्र प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश तामिळनाडू अरुणाचल प्रदेश अंदमान निकोबार पुदुचेरी लक्षद्वीप अशा 21 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मिळून 102 मतदारसंघांनी फाल्यां पहिल्या पावण्यार मतदान 1625 उमेदवार वेंचणूक रिंगणान. घेऊया कमर्शियल ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस घराघरांनी पंचामृता. Healthy heart, healthy life. With 15 ml morning mantra, clears heart blockages, reduces bad cholesterol, maintains ideal weight. Morning mantra, रोज पियो मस्त जियो. गोंयान आयज राती पावसाचो येल्लो अलर्ट. उत्तर आनी दक्षिण गोंयान कांय सुवातींचेर गडगड जगला आनी नेटान वारे मारून पावस पडूंक शकता म्हूण गोंय वेधशाळेचो अदमास. फाल्यां अलर्ट ना मात पावस पडपाक शकता. मजगती कालोर वाडला. तापमान 34 डिग्री मायज. कळंगूट पुलिशेन अटेम्प्ट टू मर्डर केसीन सॅम मायकर म्हणटा ताका धरला. मिथुन पवार आनी अशोक चव्हाण ह्या दोगांचेर 22 मार्चाक सॅमान जितो सुरी हल्लो केल्लो म्हूण आरोप. तातूंत दोगूय जखमी जाल्ले. ईव्हीएमांच्या माध्यमांतल्यान मतदान करपाची प्रक्रिया स्क्रॅप करून मतपत्रिकांची आदली पद्दत परत लागू करपाची शक्यता सुप्रीम कोर्टान न्हयकारल्या. 100% ईव्हीएम मतदानाक व्हीव्हीपॅट स्लिपींची सक्ती करची म्हूण एडीआरची सुप्रीम कोर्टान याचिका. सुनावणी चल्ल्या. 100% व्हीव्हीपॅट लागू करूंक वेंचणूक आयोगाक अडचणी. कोल्हापूरच्या एका वर्साच्या भुरग्याक गोंयान एका जोडप्याक 1 लाखाक विकपाचो प्रकार उक्ताडार. आक्षे पुलिशेन भुरग्याची आवय आनी भुरग्याक विकत घेवपी जोडप्याक धरले. भुरग्याच्या बापायन कोल्हापुरांत कागाळ केल्ली. त्या उपरांत बेगोबेग हालचाली जावन कारवाय. सद्दां उठोवन झगडी जाताली म्हणून घोवा पासून वेगळी रावपी बायलेन आपल्याच इश्टाच्या आदारान आपल्याच चलयेक 1 लाख रुपयान गोंयच्या एका जोडप्याक विकपाची घडणूक घडल्या. आता हो नेमको प्रकार कितें ते पळोवया. नमस्कार, हांव ओमकार फळारी. तुम्ही पळयता प्रुडंट. घरान सद्दां उठोवन किल्लोस. सदांच्याच किल्लोसाक कंटाळून घोवा पासून वेगळी रावपी बायलेन आपल्या इश्टाच्या आदारान आपलोच चलयेक 1 लाख रुपयान गोंयच्या एका जोडप्याक विकले. ही बायल कोल्हापूरची. ह्या संबंधी चलयेच्या बापायन म्हळ्यार दिलीप विकास डिगे हांणी पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दिलीप आनी पूनम हेचें लग्न 2018 जालें. ताका 3 वर्सांचो पूत आनी 1 वर्साची धूव आसा. वैयक्तीक कारणाक लागून घोव आनी बायल वेगळी रावतात. फाटल्या 13 एप्रिलाक दिलीपाक तिच्या सासू मायन फोन करून पूनमान एक धूव दत्तक दिल्या अशी म्हायती दिली आनी ताका एकदां येवन चवकशी करपाक सांगलें. चवकशी केली तेन्ना पूनम आपल्या इश्टा वांगडा इचलकरंजीत रावता अशें कळ्ळें.
थंय वचून दिलीपान पुनमाक विचारले तेन्ना पुनमान आष्टी सांगलीतल्या एका पाळणा घरात चलयेक दवरला अशें सांगलें. दिलीपान आपणाक आतांच चलये कडेन मेळपाक जाय असो हट्ट धरलो. तेन्ना पुनमान सांगलें की तिणें चलयेक गोंयांत दत्तक दिल्या आनी हाच्या वांगडा 500 रुपयाचो हो स्टॅम्प पेपरूय नोटीस दाखयली. पूण चलयेक विकल्या हेची खात्री जाताच दिलीप पुलीस स्टेशनांत गेलो. दिलीपान हांणी दाखल केल्ले कागळी प्रमाण पुलिसांनी रोखडीच चलयेची आवय पूनम दिलीप दिघे, तिचो इश्ट सचिन कोर्डेकार, किरण गणपती पाटील आनी गोंयांतले जोडपे हेज्या आड गुन्यांव नोंद केला. सध्या लक्ष्मीपुरी पुलीस स्टेशनांत 5 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केला. पर्वरे रेबर खानाचे खुनाचे केशीन धरिल्ल्या 5 जाणांक म्हापशे JMFC कोर्टान 7 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. पर्वरे ऑडिट भवना लागसार उत्तर प्रदेशांतल्या रेबराची बॉडी मेळिल्ली. पर्वरे पुलिसांनी बेगोबेग हालचाली करून 5 जाणांक धरला. मुखेल आरोपी फरार. शिवोले बामणवाड्यावेलो 200 वर्सां आदलो आमो कोसळ्ळो. कांय वरां रस्तो ब्लॉक, झाड पडून लायटीचे 3 खांबे मोडले. एका मोटारीचेय लुकसाण. कुशीच्या घराची राखणे वणतूय मोडली. फायर ब्रिगेडीन आदेस भर लागून झाड कापून कुशीक काडले. डायरेक्ट तो इलेक्ट्रीक वायरीचेर आनी रस्त्याचेर आनी कंपाऊंड वॉल 3 जाणांच्या घराचेर पडलो. कंपाऊंड वॉलाच्या तो आमी तिगांयचे क्लियर केलो. JCB हेल्प घेतली आनी तो आख्खो रस्त्या वयलो कंपाऊंड वयलो तिगांयच्या मंदिराच्या कंपाऊंड वयलो क्लियर केलो आनी तो एके सायडीन पडलो तो स्पेशल ट्री कटर घालून तेजेनी कट केलो. तोरा लागिल्ले न्हू ते खातीर वेळ येयलो आनी खाला पडलो. सकाळी 7 सिटी 2 पोल डॅमेज जाल्ले आहा. इंजरी बीन कोणाक ना. एक गाडयेर पडलेली ती मायनर मातशी गाडी. आतां सुमार व्हडल्यान आवाज येयलो आनी भायर येवन पळय जाल्यार तो आमो पडला. डॅमेज जाला कोणाची गाडी थिंगा डॅमेज जाला. मदें वयर पिडार जालोलो मातशें आनी तोरांय खूब जालेली न्हू. वेटूय खूब जाला. सकाळ फुडें शिवोले हांगासर बामण वाडो आसा थंय एक व्हडलें आंब्याचें झाड पडिल्लें आसा. हे आंब्याचें झाड 3 लायटीच्या पोलाचेर पडलें आनी रस्त्यार पडलें आनी 3 लायटीचे खांबे आहात ते मोडिल्ले आसा. आनी मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे एक सायडीन घर आसलें. घराचो कंपाऊंड वॉल आनी रस्त्याचेर गाडयो आसल्यो. एक 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलर त्यो डॅमेज जाल्ल्यो आसा. स्टुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. 75% हजेरी नाशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक म्हापशेचे DMC कॉलेजीन परीक्षेक बसपाक दिवंक ना म्हूण बोवाळ. या विद्यार्थ्यांनी गैरहजर रावपा विशींची कारणां परीक्षा सुरू जाले उपरांत दिली. प्रिन्सिपल उलयलो. विद्यार्थी म्हणटा पुरवणी परीक्षेक तरी बसपाक दियात. NSUIचो भुरग्यांक तेंको. 75% अटेंडन्स नाशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक परीक्षेक बसपाक दिले ना म्हूण बोवाळ. भुरगे म्हणटा कित्याक येवं नाशिल्ले त्या विशीं जस्टिफिकेशन दिला. आता सप्लिमेंटरी परीक्षेक तरी बसपाक दियात म्हूण मागणी. NSUIचो भुरग्यांक तेंको. म्हाजे कडेन सर्टिफिकेट आहा की म्हाका उतरो जालोलो फेब्रुवारी म्हाका उतरो जालो. सो हांव मदीं येतालो. म्हाका कित्याक हें चुकता न्हू स्टडी चुकता म्हणून हांव मदीं येतालो. म्हाका डॉक्टरान सांगलेलें बेड रेस्ट घे. खूबच चावलेलो तो. सो हांवें तांकां ती मेडिकल व्हरोन दिली. आतां कित्याक एग्जाम बरोवपाक मेळना न्हू म्हणून मेडिकल व्हरोन दिली. सो ते आतां म्हणटा तुमकां मेळचेंच ना खंय. तशें कशें जातलें. आमकां प्लीज मातशें रिपीट एग्जाम जायत न्हू. रिपीट म्हटल्यार तुमकां सप्लिमेंटरी तरी जाय. इयर एक वेस्ट जाता फूल तेच्या खातीर. ज्योतिषीची इव्हेंटाक गेलो 10 दीस खातीर. ते डेट बी सगळें मेन्शन करून ईमेल 2-3 केले एक्सेप्ट करीत नाला आनी परत धाड हांव ट्राय करीत घेयत नाला. सर प्रिंसिपल सर घेयत नाला. परत धाड म्हणून सांग. ते जायना हे जायना म्हणून सांगिता. बेगीन आमकां जालें म्हाजें बसोन दिल्या परत आमकां. म्हाजी घरातली एक्सपायर जाल्ली. ग्रँडमदर एक्सपायर जाल्ली म्हाजी आनी हांवें सरान तेन्ना सांगलेलें म्हाका जस्टिफिकेशन हाड. एक दीस पयलीं जस्टिफिकेशन हाड म्हणून हाडलें. ते हांवें हाडलें. जेन्युन हाडलें. हांवें जेन्युन डेथ सर्टिफिकेट बी सगळें अटॅच करून लायलां हांवें. ते हांवें सराक दिला. ते सर प्रोसेस करता म्हटला. आतां दिवंक जाय आमकां बरोवंक तरी दिवंक जाय. आमचे 1 वरास वेस्ट जाता न्हू. स्विकारलो 3 दिसा भितर सर्टिफिकेट दिवंक जाय आसलें म्हणटा. पूण तेंच्यांनी इन्फॉर्मूच करूंक ना. तें हांवें सांगलें इन्फॉर्मूच करूंक ना. ते भुरगे म्हणटा कळ्ळें दितलें. सो मागीर सर्टिफिकेट हाडून दिल्यो ते आतां म्हणटा एक्सेप्ट करिना म्हणून लागलो. मागीर तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलें आनी करता म्हटलें आनी करूंक ना. NSUI म्हणटा विद्यार्थ्यांक आतां जुनांत जावपी सप्लिमेंटरी परीक्षेक बसपाक संद दिवची. प्रिंसिपल इज सेइंग की आपूण ही सगळे लिस्ट जी आहा एप्लिकेशन जे दितले भुरगे ते आपूण फॉरवर्ड करतलो युनिवर्सिटी आनी वायस चान्सेलर एंड रजिस्ट्रार वील टेक अ डिसिजन. सो एज NSUI वी वील ऑल्सो विजीट द वायस चान्सेलर एंड वी वील ऑल्सो रायट टू वायस चान्सेलर टू प्लीज कन्सिडर दीस बिकॉज वी डोंट वॉन्ट स्टुडंट्स 1 year टू गेट वेस्टेड. चड केला प्रिंसिपलान की आपूण रिमार्क मारून दितलो की कायंडली कन्सिडर दीस स्टुडंट्स
टू आन्सर द एग्जाम्स. आता कितें आहा, एग्जाम ऑलरेडी सुरू जाला. सो नाव दे हॅव टू आन्सर द एग्जाम, सप्लिमेंटरी एग्जाम इन द मंथ ऑफ जून. डीएमसीचो प्रिन्सिपल म्हणटा जेन्ना कॉलेजीक येना तेन्ना कॉलेजीत आयल्या उपरांत 3 दिसां भितर कित्याक आयले ना तें सांगचें पडटा. मात ह्या भुरग्यांनी परीक्षा सुरू जाला ताच्या दुसऱ्या दिसा जस्टिफिकेशन दिला. आता तांकां परीक्षेक केन्ना बसपाक मेळटले ते खंय गोंय विद्यापीठांतल्यान थारतले. कॉलेजीन विद्यापीठाक खंय लेटर केला. ह्या भुरग्यांक आमी सुरवातीच्यान म्हणजे डिसेंबराच्यान सांगत असले की तुमी रेग्युलर कॉलेजीक येया आनी 75% अटेंडन्स दवरा. डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च आमी ह्या भुरग्यांक सदांच सांगलां की अटेंडन्स नासली तांकां आमी हे परीक्षेक बसोवंक दिवंक ना. आतां कितें जालां, परीक्षा सुरू जाल्या उपरांत थोड्या भुरग्यांनी हाडून जस्टिफिकेशनां दिल्या की कसल्या कारणां खातीर तेंच्यांनी एग्जामीक बसोवंक ना. आतां आमी अशें ठरयलां की ही जी जस्टिफिकेशनां आसतली ती आमी स्टडी करतले आनी युनिवर्सिटी कडेन धाडून दितले. ज्या जाग्यार एक युनिवर्सिटीची कमिटी आसा आनी ती कमिटी डिसायड करतली ह्या भुरग्यांचे म्हणजे कितें करपाचें तें. एबसेंट आसता 3 दिसां भितर तो येयल्या उपरांत कॉलेजीक तेणें आपलें जस्टिफिकेशन दिवपाक जाय. आतां ह्या भुरग्यांनी ती जस्टिफिकेशनाय दिवंक ना. तेंच्यांनी हाडून हेचे 16 तारखेक दिल्या आनी 15 तारखेक आमची परीक्षा सुरू जाल्या. सो आतां ती म्हणजे आमच्या लेवलाचेर कांय करपाक जायना. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.